ऑक्टोबराच्या 1 तारखेक हिंदू रक्षा महाआघाडीन इन्क्विजिशना वेळार भायर पडिल्ल्यांचे सामुहीक श्राद्ध घातले। त्या वेळार सुभाष वेलिंगकरान सान फ्रांसिस झेवियराच्या पार्थिवाची DNA टेस्ट करची अशें विधान केल्ले। ह्या विधाना उपरांत वेलिंगकराचेर टिकांचो पावस पडत आसा, मात ताणें हे विधान खंयच्या संदर्भात केलें आयकात। पण हांगा काही वर्सां पयलीं 2014 एक श्रीलंकेचो एक पत्रकार आयिल्लो, ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पत्रकारांची हांगा गाशपारदी यश क्लबान पणजे, आनी ताणें सांगलें हे मडें जें आसा तें बुद्ध भिक्षू राहुल थेराचें आसा अशा प्रकारचो आमचो विश्वास आसा। श्रीलंकेक जेन्ना श्रीलंकेच्यान प्रेत हाडटा आसतना हांगा थंय मदीं अदला बदली जाल्या असो आमचो हें आसा। आनी ताणें आनी एक सांगलें, म्हजे कडेन ताजी कटिंग्स आसा, म्हजे कडेन ताजो लेख आसा ओरिजिनल। ताणें सांगलें की उजवा हात जो आसा झेवियराचो तो म्हणजे ते बॉडी ताजी न्हय हें सांगणारो पुरावो कितें आसा की जो हात आतां कापून धाडला रोमांक, त्या तो कापलो कित्याक तर ताजेर टॅटू आशिल्लो, म्हणजे कोरीव काम आशिल्लें ताजेर शाईन हें केल्लें। तो टॅटू जो आसा हो ताजो परिचय दिवपाचो राहुल थेराचो। त्यामुळे आमकां आस्त आसा सगळ्या श्रीलंकन लोकांक की आमचो बुद्ध भिक्षू राहुल थेरा जो आसा आज आमकां ते शव जे ताजे कितें रिमेन्स आसा आमकां मेळचे ते आमच्या स्वाधीन अशें ताणें त्या वेळाचेर स्टेटमेंट दिलो। लोक अशें म्हणटात 3 बॉडयो बदलल्यो म्हणून, म्हजे कडेन आजून पुराव्यान हांव रावला म्हणून म्हणटा। आमी अशेंच मागणी करीन, एकदां आमच्या हातान पुरावे येवनी, आमची मागणी अशी आसतली त्या मड्याचो DNA टेस्ट करा आनी एकदम मोकळे जाय ते झेवियरचे म्हणून, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। DNA टेस्ट करचो तो आनी नावार स्पेन जे आसा ज्या ठिकाणी जन्म जालो झेवियराचो ताजे जे कोण वंशज आसताले तांच्या रक्ता कडेन ते जुळया आनी मागीर सगळ्या जगाक फटोव नाकात तुमी। वेलिंगकरान सान फ्रांसिस झेवियराची DNA टेस्टीची मागणी केल्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी ताचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। राजकी फुडारी मायकल कार्लोस विजयान वेलिंगकराच्या ह्या वक्तव्याचो निषेध केला। त्याचे टेस्ट करपाची पयली गरज आसा। जो कोण अशें उलयता न्हू, देवाचे जे उलयता आमचो बिलीफ जो आसा सेंट फ्रांसीस झेवियरा कडेन जे कोण लोक येता ते तुमी ह्या वर्सा व्हिडिओ काडून पळया, तितून आमचे भावार्थाचे लोक म्हणजे आमचे कम्युनिटीचे लोक क्रिश्चियन कम्युनिटी येताच, तितून हिंदू लोक कितले येता ते पळया। हांव उलयता तो आतां जो उलयता कोण आमचो वेलिंगकर बाब ताका रिस्पेक्टूय दितालो एक टायमार हांव व्हडलो, म्हजो जाणवार तो म्हणजे इंटेलिजंट मॅन। ताका सांग उबो राव आनी पळय हिंदू लोक कितलो येता तो। आमचे सान फ्रांसीस शावेराचे चोडटात तेन्ना इट इज एन इन्सल्ट टू सेंट फ्रांसीस झेवियर, एन इन्सल्ट टू एवरी गोवन। सान फ्रांसीस शावेर आमी जाणात तो गोंयचो सायब आनी फकत क्रिस्तांव लोक न्ही, हिंदू भाव भयण्यो मुस्लीम सगळे फकत गोंयकार न्ही, भायले पासून कोण भायर आहात ते गोंयचे भायर आनी फॉरेन कंट्रीसान पासून ते पासून सान फ्रांसीस शावेराक मानतात। हे लोकांचे कोण असले इन्सल्ट करतात ते तेंचे पयले DNA चॅक करूंक जाय। थोडे लोक आपले कितें उलयतात कितें भाशणां दितात आनी ही भाशणां आतां ह्या दिसांनी येवपाक लागल्या। हातून गोंयकार जे गोंयचे सायबाक मानतात सगळे धर्माचे गोंयकार हांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आहा। म्हजो सरकाराक एकूच प्रश्न आहा की सरकाराचे सेंटिमेंट हर्ट जाले हो ना, सो सरकाराक हे विशयाचेर सेंटिमेंट आसा तरी, आनी आसा जाल्यार तांचे हर्ट जाले आनी जाले जाल्यार ते कितें करतात ताचेर, हो म्हजो प्रश्न आहा। Further, I say that in his speech, Subhash Velinkar intentionally made a proactive demand that the DNA test should be carried out. DNA test should be carried out on the body of Saint Francis Xavier and thereby making mockery of our saint. आदलो आमदार आणि मंत्री चर्चिल आलेमाव आणि ताची धूव वालंका आलेमावान पुलिशेत कागाळ करून वेलिंगकराक जाता तितले बेगीन अटक करची अशी मागणी केल्या। वालंकर कॉम्प्लेन करपाक येयल्ले आमी आज पळय जालां कालच्या दिसासून वेलिंगकर टायम पळय केला
सुभाष वेलेंकर न्हू आमगे साहेबाचेर ज्या आमचे सारखे हिंदू म्हण आसना मुसलमान म्हण आसना क्रिस्तांव म्हण आसना सगळ्यांचे काळी घालला सो ताका लागून तेजेर कंप्लेन केला आनी कंप्लेन केला बेगीन अरेस्ट करपाक सीसी आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय केल्या DGPकूय गेल्या ते बेगीन एक्शन घेवपाक जाय कित्याक येदें आहा तें ऑर्ड जावपाक टायम लागना आनी अशें करून आमगे गोंयकारांगेली डिसहार्मनी करपाक फावना सो जात तितू बेगीन पुलिसान एक्शन घेवन ताका अरेस्ट करपाक जाल्यार वेलिंगकराच्या ह्या विधानान ख्रिस्ती समाजाच्यो भावना दुखावल्यात देखून सरकारान बेगोबेग संबंधित मंचाचेर कारवाय करची अशी मागणी करीत वॉरेन आलेमावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीक पत्र बरयलां. आज सकाळी हांवें एक लेटर केल्ली प्रायम मिनिस्टराक इंडियाचो तेच भाशेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आनी तेच भाशेन लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक ईमेल केले हांवें आनी आतां हांव मडगांव पुलीस स्टेशन आयला आनी हांवें पर्सनल मुगे नांवाचे पर्सनल हांवें कंप्लेन दिल्या. हो कंप्लेन दिवपा कारण कितें सद्दां हो मनीस असल्यो ओडशीक उलयता पूण केन्ना तेजे कंप्लेन येना तेज लागून हो मनीस सुटता. सो वी हॅव डिसायडेड and I request each and every person in Goa to go and knock on every police station door and file a complaint against this man. Bureau Report, Prudent.